गेल्या आठवड्यान सरकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन इको टुरिजम प्रोजेक्ट्स हाडपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आहा. सरकार आतां सांगता की तांच्यांनी बजेटान प्रॉमीस केल्ले, मार्चान जे बजेट जाल्ले, बजेटान आमी प्रॉमीस केल्ले की इको टुरिजम प्रोजेक्ट्स हाडटा म्हणून. पूण तुमी बजेट जर वाचशात तातूंत क्लियर कट मेन्शन केल्ले आहा, इट इज इको टुरिजम पॉलिसी. आतां इको टुरिजम पॉलिसी इज डिफरंट फ्रॉम इको टुरिजम प्रोजेक्ट्स. पयली पॉलिसी ठरोवप आसता, ऑन बेसिस ऑफ पॉलिसी कायदो हाडून मागीर प्रोजेक्ट करप आसता. दुसरी गजाल, इको सेन्सिटिव्ह जर प्रोजेक्ट जर हाडटलो जाल्यार इको सेन्सिटिव्ह एरियाज मार्क करपाची आसता. सरकार अजून रिजनल प्लॅन उघडना. इको सेन्सिटिव्ह एरियाज रिजनल प्लॅनान दाखोवचे पडटात. एका वाटेंतल्यान रिजनल प्लॅन बंद करून दवरप आनी दुसरे कडल्यान इको टुरिजम प्रोजेक्ट्स म्हणून गोंय लुटपाक हाडप. मुख्यमंत्र्यान आनी ताच्या कॅबिनेटान जे एसीन बसून डिसिजनां घेतात एअर कंडिशन रूमान सेक्रेटरिएटान, हांच्यांनी पयलीं एक विकेंड किंवा एक रात इको सेन्सिटिव्ह एरियान वचून रावचे आनी प्रत्यक्षात एक्सपिरियन्स घेतल्या नंतर इको सेन्सिटिव्ह एरिया आनी इको सेन्सिटिव्ह फॉरेस्ट म्हणल्यार कितें ते हाज्या नंतर एसी रूमान बसून डिसिजनां घेवची. आमी ठरयलां की गोंय सरकाराचें जे हे पावल उचललेलें आहा तेंच्यांनी हांगा, हाजेर आमी पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी आहा हाका बरोवन कळयतले. कारण हेच लोक ताजे कडेन स्पेशल स्टेटस मागपाक गेल्ले एअरपोर्टाचेर. सो ताका कळून येवंक जाय ताजेच लोक कसले फटिंगपणां करतात ते गोंयांत. दुसरी गजाल, वी विल स्टार्ट अ ऑनलायन सिग्नेचर कॅम्पेन अगेन्स्ट दीस मूव ऑफ इको सेन्सिटिव्ह tourism projects which government is trying to bring in through ordinance now.